भायली गेट बंदच आसली पूण दार फोडलेलें. मेन डोर आसा तो फोडलेलो. आनी भितून गेल्या उपरांत मागीर कितें आढळून येयलें तुमकां? भितर सगळी घाण आसली, ती वयर सगळो कचरो हेचो. आनी कितें फोडलां तुमी? भितर खंड पेटी फोडलेली पळयली आमी भायलें, हात बीत लावंक ना. आनी मेन हेचें आसा देवस्थानचें देवाचें ते स्क्रू बी काडले. मुर्त्यो बी कितें तोडल्या? मुर्ती हेची फोडल्या नंदीची. हांव आतां कमिटीन आसलेल्या पयलीं हांव खजिनदार म्हणून आसलो तेन्ना एकदां जाल्ली आनी आतां तेज्या पयलीं एक जाल्ली म्हणटा ही तिसरी म्हणून आयकता. ही फाटल्या फावटी तशेंच तेंच्यांनी एकूच फंड पेटीचेर चड काय करूंक मेळूंक ना. हे फावटी एकूच फंड पेटी 2 आहा आमच्यो त्यो. ते 2 सायडींतली एक काडून तेंच्यांनी सगळे हे केले. मागीर ते सावंड सिस्टम आहा तेजी दारां ही निवळ पयशांक लागून जाली आनी ती नंदीची मुर्ती कित्याक मोडली ती कळोंक ना. कसले तेंचेर कितें बसल्याक तकलेर कोण जाणा हेंच्या. तेच्या ऑपोजीट भटजीचें घर आसा ते भटजीच्या घरांत तेंच्यांनी की घातली आनी ते गेले भितून. आयज सकाळीं 6:30 सुमार आमचो एकटो मनीस आसता तो पासय घेता तेणी ते पयले. तेणी मागीर अध्यक्षाक इन्फॉर्म केले आनी आमकां अध्यक्षान आमकां इन्फॉर्म केलें आनी आमी सगळे हांगा पावले. आमचे वाटेनसून आमी थिंगासर एंट्रन्स जे महाद्वार आहा थिंगासर आमी व्हेरी अर्जंटली CCTV कॅमेरा घालतले. मागीर सेंट एन चर्च पार्रा आहा थिंगा तेंचो आहात पूण तेजे भायर पंचायत म्हणून आमी आनीक घालता. एंट्री मारता पळय थिंगा 2 वाटेन एंट्री आसा त्यो दोनूय वाटेन घालता. 2 रस्ते आहा. सो गणेश मंडल पर्राकूय घालता. तेजे भायर म्हाका दिसता आमी जंक्शनाचेर सगळे जंक्शन जे आहा ताका CCTV कॅमेरा आमकां घालचे पडटले आनी पुलिसांनी आपलें काम सारकें करचें पडटलें. बेश्टे आमी कॅमेरा घातले म्हणून जायना. पुलिसांनी आपलें काम सारकें करचें पडटलें. जे आदी पुलिसींग जातालें तें तशें परत जावपाची गरज ना. तुवें हॉस्पिटल कृती समिती आज मेमोरेंडम घेवन आयिल्ली सीएमाक मेळपाक. इट इज जस्ट अ रिमायंडर दॅट सीएम शूड कम एज अ हॉस्पिटल एज अर्ली एज पॉसिबल. जे मेमोरेंडम आमी ताका दिल्ले अर्लियर ताका एक रिमायंडर कसो आसा आमी घेवन आयिल्ले. सो वी वॉन्ट टू टेल हिम दॅट हे जर तुमी बेगींतल्या बेगीन सर करनात जाल्यार वी आर ओपन फॉर एजिटेशन. वी हॅव प्लॅन एजिटेशन 11 तारीख दॅट इज परवाच्यान आमी चेन हंगर स्ट्रायक प्लॅन केल्लो आसा. 11 ते 15 तारीख पर्यंत कंटिन्युअसली सगळ्या गांवचे पेडणेचे लोक येवन थंय डेली हंगर स्ट्रायकाक बसतले रायट इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल. आणि ताचे उपरांत 15 तारखेक एक भव्य अशी मशाल मिरवणूक 15 तारखेक सांजची 5:30 भव्य अशी मशाल मिरवणूक आमी प्लॅन केल्या. ती तुवें ITI कडसून सुरवात जातली ती सकयल हॉस्पिटला पर्यंत येवन ताचे कल्मिनेशन इन टू अ पब्लीक मिटींग. सो हे आमी प्लॅन केला. जस्ट एक म्हणजे जागृतीचो पिरियड सोंपलेलो आसा. सगळे एवरीबडी इज अवेअर ऑफ दीस हॉस्पिटल. आता टायम आयला नाक दामून तोंड उगडपाक जाय. सरकार आयकना. सो पीपल आर कमिंग ऑन द स्ट्रीट. 11 तारखेच्यान चेन हंगर स्ट्रायक वी हॅव प्लॅन. सांगलेलें तेंच्यांनी. सो आयज जेन्ना आमी पळयतात 14 वर्सां जालीं आमकां एक आरोग्य जे तुवें हॉस्पिटल सुरू करपाक इतले वयता. खरोखरच पळोवपाक गेल्यार आयज गेली 12 वर्सां जालीं सरकार कोणाचो आहा? भारतीय जनता पक्षाचो सरकार आसा. आयज दोन्ही जे आमदार आसात जो मांद्रेचो आनी पेडणेचो हे दोन्ही सरकारानूच आसात. जाल्यार हे हॉस्पिटल कित्याक जायना? ह्या हॉस्पिटला फाटल्यान कूड कितें? आयज मुख्यमंत्री आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे सांगता की ही जी आयज हॉस्पिटल लोडेड करून दिवना ते आपणाक लोडेड करपाक दिवंक जाय. आपूण पेडणेकारांची फकाणां करपाक सोदिना. तांकां बेश्टेच वाऱ्यार दवरिना. कित्याक म्हाका ते लोडेड करून आपूण कशें सुरू करूं? जेन्ना एक आरोग्य मंत्री म्हणटा म्हणजे खंय तरी आमकां आमचे एक पालक मंत्री जे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक आमी तेच आयज विचारपाक आसा की हे कित्याक ही थट्टा पेडणेकारांची जाल्या? आमी तुमचे कडले व्हडले कितें काय मागिना. जे आमकां हांगा पेडणेकारांक जिते त्रास जाता हे आमकां खबर आसा. लँड कन्वर्जन कसिनो आणि हेर ज्वलंत विशयांक हात घालीत निवृत्त न्यायाधीश फर्दीन रिबेलोच्या नेतृत्वाखाला पणजे सभा जाली. मोठ्या प्रमाणात जावपी जमीन कन्वर्जन धरून हेर म्हत्वाच्या विशयांचेर सभेत चर्चा जाली. सभेच्या म्हत्वाच्यो मागण्यो घेवन रिबेलो बिरेस्तारा मुख्यमंत्र्यांक मेळ्ळो. टावन प्लॅनरान 23 एक सर्कुलर काडलो. हो सर्कुलर फॉर हिल कटींग आनी आमी सांगला हो इमिजिएटली विथड्रॉ करात म्हणून. बिकॉज टावन प्लॅनर हक्क आसना हो सर्कुलर काडपाक. द टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट इज अलाउइंग
the change of contour. Surveyor General of India contour plan तयार केला. आता ते बायपास करून प्रायव्हेट आर्किटेक्ट आपल्या प्लॅन दितात आणि बेस्ड ऑन दॅट टाउन प्लॅनिंग तेमकां क्लियरन्स दितात. आमचें म्हणणें इमिजिएटली हो फाटी घेयात, reconsider all permissions granted without considering the contour plan of the Survey General of India, and for the moment stay all construction. म्हाका दिसता ते समजून आयले आमकां सांगता म्हणून. आय हॅव शोन इन द सर्क्युलर, हांवें तेका दाखयला कायदो कितें तो CM बद्दल आमी तेका दिला, फक्त हांव उलयला एक पॉयंट, दिस पॉयंट लेट हिम कन्सिडर, टायम आसा. But one point, उलयला की this must be done immediately. जातली बेगीन कर. हांव इतलें म्हणूं शकता, CM has understood the point. रिप्रेझेंटेशन आयला पळयता आनी मागीर फुडलो निर्णय घेता म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. म्हाका तेंच्यांनी तेंचें रिप्रेझेंटेशन म्हाका दिलां, तें रिप्रेझेंटेशन आय विल गो थ्रू इट आनी ताज्या उपरांत मागीर पळयता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. चार्ल्स कोरिया फाउंडेशनाच्या विनवणे उपरांत IIT चेन्नईन 23 सप्टेंबर 2025 कला अकादमीची पळोवणी केली. पळोवणे वेळार तांकां कला अकादमीच्या वास्तूंत जायत्यो त्रुटी दिश्टी पडल्यो. 60 कोटी रुपया मोडून रेनोव्हेशन केलें कला अकादमीचें वॉटरप्रुफींग सामकें जावंक ना, ताका लागून लिकेज. दुसरे वटेन स्ट्रक्चरल इश्यू आसात. भरती वेळार भितर येवपी न्हंयच्या खाऱ्या उदकाची समस्या अजून सुटूंक ना. IIT चेन्नईच्या रिपोर्टांतल्यान धपकोदायक गजाल उक्ताडार आयला. आता जो रिपोर्ट दिला ताजें एग्जिक्युशन इम्पॉर्टंट आसा, तें एग्जिक्युशन करपा जाय आनी तें एग्जिक्युशन एज अर्ली एज पॉसिबल करपा जाय. ताका लागून आमी आतां तें डिस्कस केलें की तें बेगीन करपा जाय आनी ताजी कितें एक्शन घेवपाची तें आमी डिसायड केलें. विदीन 1 month वी वील डू दी नेक्स्ट इन्स्पेक्शन एंड मिटींग. तेणी आमकां सांगला सद्या परिस्थिती बिल्डिंगाची सारकी ना, सगळें थिंगा क्रॅक्स आहा, वॉटरप्रुफींग सारकें ना, वयता थिंगा लिकेजीस आहा, वयता थिंगा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लेम्स आहा टोटल स्ट्रक्चरान. तर ह्या रिपोर्टा प्रमाणे तेणी मागीर रेकमेंडेशन्स केल्या. रेकमेंडेशन्सान तेणी इन्फ्रारेड स्कॅनिंग करूंक सांगला, कित्याक इन्फ्रारेड स्कॅनिंग केल्या उपरांत ते बिल्डिंगाचे क्रॅक्स कितें आहा ते कळटले. मागीर थर्मल स्कॅनिंग करूंक सांगला. थर्मल स्कॅनिंग केल्या उपरांत मागीर भितर स्टील वा लोखंड वा कितें आहा तें कितलें घोट जालां, घोट जावंक ना, चुरो जाला, कितें जालां तें कळटलें. आनी फुडें स्लॅब्स एंड वॉटरप्रुफींग पळय आहा तें आख्खें स्लॅब्स एंड वॉटरप्रुफींग आख्खें काडून पोत्तून करचें पडटलें म्हणून तेणी सांगलां. आयज इतले म्हणजे जवळ जवळ 1.5 वर्सां नंतर आमकां कळ्ळां की 50 कोटी मोडल्या म्हणून. अजून पर्यंत आमकां तो आंकडोच मेळनासलो. 60 कोटी म्हणजे टोटल 60 कोटी खर्च, पूण तितूंतले 50 ऑलरेडी दिले आनी 10 तेंच्यांनी होल्ड करून दवरल्या. हें आमकां आयज कळ्ळां. इतलें सगळें हें जालें मागोन. सो अशा परिस्थितीन आतां तो जो खर्च जाल्लो पळय ताका कोण रिस्पॉन्सिबल आसलो ताकाय होल्ड करपाक जाय म्हणून आमी कलाराखण म्हणून हें करतलेच. टास्क फोर्सानूय आयज तो प्रश्न आमी उपस्थित केल्लो आसा. तर इतले सगळे फ्लॉज आसा जाल्यार कला अकादमीन फक्त चुनो लावपाचें काम जाल्लें आसा. मजगती रिपोर्टा प्रमाण वॉटरप्रुफींग खंय परत करचें पडटलें. भरती वेळार न्हंयचे उदक भितर येवपाची समस्या सोडयतले जाल्यार 2 स्टेप इंजेक्शन प्रोसेस आपणावचो पडटलो. तशेंच थर्मल आनी इन्फ्रारेड स्कॅनिंग करून बांदकामा भितरल्यो समस्या कळटल्यो म्हूण रिपोर्टांत सुचोवणी. रिपोर्टांतल्यो सुचोवण्यो लक्षांत घेतल्यो जाल्यार कला अकादमीच्या रिनोव्हेशनाक मोडिल्ले 60 कोटी रुपया उदकांत गेले काय असोय प्रस्न उपरसता. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार आनी चेतन गवस. बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागपाच्या प्रकरणात चौकशी करपाक स्थापन केल्ल्या मॅजिस्ट्रेरियल समितीन आपलो रिपोर्ट दितना कांय म्हत्वाच्यो शिफारशी केल्यात. शिफारशी पळयल्यो जाल्यार उजो पालोवपी दळाक आतां मेरेन फायर सेफ्टी नेम पाळूंक नाशिल्ल्या आस्थापनांचेर खर कारवाय करपाचो अधिकारूच नाशिल्लो खंय. समितीन शिफारशी केल्यात त्यो अश्यो. मॅजिस्ट्रेरियल समितीच्यो सुचोवण्यो. खंयच्याय आस्थापनाक रेस्टॉरंट वा हेर कित्याकूय ट्रेड लायसन दिले जाल्यार ताची कॉपी फायर अँड एमर्जन्सी सर्व्हिसीसाक दिवपाचो नेम करचो. उजो पालोवपी दळाक दिल्ले एन्फोर्समेंट आनी प्रिव्हेन्शन अधिकारांचो वापर करचो. सगळ्या फायर स्टेशनांनी तांच्या अधिकार क्षेत्रात येवपी आस्थापनां कडेन फायर सेफ्टी NOC आसात वा ना ते पळोवचे. फायर NOC नाशिल्ल्या आस्थापनांक पंचायत वा पालिके वरवीं नोटीस काडून तांचे ऑपरेशन बंद करचे. मेजन लेक व्ह्यू रिसॉर्टाक फायर NOC दितना केल्ल्या इन्स्पेक्शनात त्रुटी दिसून आयल्यात ताचेर खोलायेन चवकशी करून कारवाय करची.
फायर एनओसी घेनात त्या आस्थापनांक शिक्षा वा फायन घालपाची तरतूद ना. फायर एनओसी नाशिल्ल्या आस्थापनांचे रँडम चेक करपाचो अधिकार खात्याक दिवचो, ते खातीर कायद्यात दुरुस्ती करची. फायर एनओसी नाशिल्ल्या आस्थापनांक व्हडली फायन घालपाचो अधिकार खात्याक दिवपाची तरतूद करची. बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाण सोंपले उपरांत फायर फोर्सा भितर आशिल्ले उणाव एक्सपोज, तातूंत सुदारणा करपाच्यो सुचोवण्यो सरकार आतां केन्ना चालीक लायता ताचेर सगळ्यांची नदर. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. आज कुछ होप मिली है हमें कि हमारी कुछ हेल्प हो रही है और आगे उम्मीद करते हैं हेल्प होगी भी. इस तरह से आज सर ने हमारी बातें सुनी है, बहुत पोलाइटली सुनी है, तो एक उम्मीद मिली है हमें कि हमें जस्टिस मिलेगा. दिल्ली से बार बार हम आ रहे हैं इस केस के लिए. जो कल्प्रिट है उनकी जो बेल, वो बार बार बेल के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, वो बेल रिजेक्ट हो. तो हम चाहते हैं कि हम उनके हर डेट में अवेलेबल रहें. उस अवेलेबिलिटी के लिए हम चाहते हैं कि हमारी कुछ फाइनेंशियली भी हमारी हेल्प हो. बर्च फायर केस के अंदर पीड़िता का पूरा परिवार, विक्टिम की फैमिली यहाँ पर सीएम साहब से मिलने आए थे. ऑनरेबल सीएम साहब ने बहुत अच्छे से उनको मिला, सुना और जो भी उनकी बातें थी वो सब ली गई और लेने के बाद उस पर एक रिप्रेजेंटेशन राइटिंग में हम लोगों ने सीएम ऑफिस को दिया है और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द उन सब बातों पे कार्रवाई होगी. टाइमली इस पे चार्जशीट फाइल हो जानी चाहिए, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कैसे किसी परिवार को अलग करने से क्या तकलीफ होती है. और हमने रिक्वेस्ट करी है कि जेल अथॉरिटीज से भी कि उनको दोनों भाइयों को अलग रखा जाए. जाल्यार लुथरा भावांच्या जामीन अर्जाचेर 13 जानेराक सुनावणी. फायर इंसिडेंट अरपोरा पुलिस स्टेशन वाले में सौरव और गौरव लूथरा की दोनों की रेगुलर बेल एप्लीकेशन फाइल हुई थी, जो कि उसमें ऑलरेडी 13 तारीख के लिए आर्ग्यूमेंट पे रखा है. आज जो कि आईओ ऑलरेडी हाई कोर्ट में व्यस्त थे तो वो नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण ये 13 तारीख के लिए मैटर आर्ग्यूमेंट के लिए रखा गया है, जिसमें ऑलरेडी इंटरवेंशन एप्लीकेशन हमारे द्वारा फाइल की गई है. जो एक इतना बड़ा इंसिडेंट हो चुका है, आगे कभी भी इसको दोबारा ना रिपीट हो, आगे के लिए फर्दर क्योर करने के लिए, जो कि गोवा ऑलरेडी एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, तो उनकी सुरक्षा के लिए अगर कोई मुद्दा हाउस में उठ रहा है तो उठना चाहिए और डेफिनेटली इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए. लेकिन जो उनका राइट है, जो भी एज पर लॉफुल बनता है, वो विक्टिम्स के पास राइट है अपने आप को करने के लिए. हम लोग उनकी आवाज कोर्ट में उठा रहे हैं. लोकर भरती आयोगावरवीं पीडब्ल्यूडी खात्यात वेगवेगळ्या पदांचेर भरती केल्ल्या बिरेस्तारा नेमणूक पत्रां भेटयलीं. तरणाटे आनी सरकारी कर्मचाऱ्यांक मुख्यमंत्र्याचो कानमंत्र. आज तुम्ही सिलेक्ट जाले हो ट्रान्सफरंट प्रोसेस तुम्ही लोकां मदीं उलोवपाची गरज आसा. तुम्ही उरलेल्या भुरग्यांक हाज्या बद्दल सांगपाची गरज आसा. म्हणून म्हाका दिसता की उरलेल्या भुरग्यांची आस्त वाडपा खातीर तुम्ही सरळ सांगपाक जाय की कितल्या ट्रान्सफरंट रित्या तुम्ही सिलेक्ट जाल्या. अजूनय बी हे सगळें जाल्या उपरांत म्हणजे जे चिन्नी चोर जांकां आमी म्हणटा अशा पद्दतीचे लोक आपूण काम करता कोणी अशें जर भोंवत आसत जाल्यार तांकां ठेचून काडपाची गरज आसा. विदाउट मेरीट देर इज नो एनी सिलेक्शन्स आनी मेरिटाचेरूच हे सिलेक्शन जाता हाजी क्लियर मेसेज तुम्ही सगळ्यांच्या मदीं दिवप ही गरजेची आसा. तुम्ही पळयलें आसतलें की फाटल्या 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळाक गव्हर्मेंट ऑफिसराक सस्पेंड करपाक आनी टर्मिनेट करपाक सुद्दां म्हजें सरकार फाटीं फुडें पळयना. म्हाका दिसता फाटल्या वर्सभराच्या कार्यकाळात 20 ते 25 लोक वेगवेगळ्या केसींतल्यान सस्पेंडूय जाल्ले आसा. CR हो स्पॉयल करचो न्हू किंवा कसल्याच आमिशाक बळी पडून मेळिल्ली सर्वीस हातांतली गमोवची न्ही. आतां पर्यंत ह्या म्हज्या टेन्युअरांत म्हाका दिसता 20 जाण तरी अशा पद्दतीन सस्पेंड जाल्ले आहात. ज्या जाग्याचेर तुमकां पोस्टिंग मेळटलें पयल्या दिसाच्यान ट्रान्सफरी खातीर येवं नाकात, ना जाल्यार आमदार आनी मंत्र्यांक घेवन रोखडेच परत एकदा म्हाका हांगा ट्रान्सफर दी आनी म्हाका हे डिपार्टमेंट दी. चुकून जर आयले आसत तुमी जाल्यार तुमकां वयल्यान काडून तुमकां आनीकूय पयस घालतले. हांव स्पश्टच सांगता, आमी पोस्टिंग दिता आसतना तुमकां खंयसर तुमच्या रावता त्या प्लेसीचो विचार करूनच दिल्या. आमी अशें न्ही जो कोण पेडण्यां रावता ताका काणकोणा घातला हे केन्नाच जावंक ना. ताका ताज्याच तालुक्यांत हे पोस्टिंग दितले, ताज्या तालुक्याच्या भायर पोस्टिंग दिवचे ना, पण घरा कडेन पोस्टिंग मागोव नाकात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. डिसेंबर 2024 गोंयचो तेन्नाचो लोकायुक्त अंबादास जोशी निवृत्त जाले उपरांत वर्सभर गोंयांत लोकायुक्त नाशिल्लो. आता बॉम्बे हायकोर्टाचो निवृत्त जस्टीस संदीप शिंदे गोंयचो फुडलो लोकायुक्त म्हणून मुख्यमंत्र्यान घोशणा केल्या. नवीन लोकायुक्त पयलीं जस्टीस संदीप शिंदे महाराष्ट्रांतल्या हायकोर्टाचो जज आशिल्लो. ताजे आमची जी रिकमेंडेशन कमिटी हांव आनी LOP हाच्या भितर सिलेक्शन जालां. वी आर सेंडींग फॉर द हायकोर्टांतल्यान आयल्या उपरांत तांची अपॉइंटमेंट ताका मेळटली. बाकीचो प्रोसिजर जाल्या उपरांत लोकायुक्त अपॉइंट करतलो. कितले दिसांनी जाल्यार ते टॅक्स हायकोर्टा कडेन वता.
ते 2023 मेरेन बॉम्बे हायकोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून आशिल्ले. महाराष्ट्रात मनोज जरांगे पाटलाच्या नेतृत्वाखाला जाल्ल्या मराठा आरक्षणासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारान कार्यवाहीक नेमिल्ल्या समितीच्या अध्यक्षपदाचेरूय ते आशिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभा आड फाटले 11 दीस चिंबलकारांचे उपोषण चल्लां. मुख्यमंत्र्यान चिंबलकारांक आपणाकडेन चर्चेक आपयल्या उपरांत तांच्यांनी मुख्यमंत्र्याकडेन जावपी चर्चेक हयकारूय दिल्लो. मात प्रकल्प स्क्रॅप जावपाची चिन्हां दिसनाशिल्ल्यान चिंबलकारांनी परत मुख्यमंत्र्याक आव्हान दिलां. स्वता सायटीची पळोवणी करून तांणी प्रकल्प स्क्रॅप करचो म्हूण चिंबलकारांची मुख्यमंत्र्याकडेन मागणी. तो सदांच हांगासून येता वयता का ना तो तेनी आमच्या फुडें येवचे सारखें मगे सीएमान आमच्या फुडें येवचे. तो जे हो प्रपोजल आयज जो सीएम म्हणटा आपलो DNA ट्रायबल आपल्या रक्ताचे नाते ना भावनीक आणि सामाजिक नाते आसा. आयज तुका रक्ताचे ट्रायबल हे आदिवासी आमचे जाणटे लोक आमची आवय तिचे खरोच रगत आदिवासींच्या ट्रायबल्सांचे आसा ते उलो मारता. गाडी तुझी थांबय राव आणि आमचे स्क्रॅप दोन्ही प्रोजेक्ट स्क्रॅप कर. जेन्ना पर्यंत हे चिमला गावान आमची आवय आसा आमचे जाणटे लोक आसा आम्ही यूथ आसा आमचे रगत आहा आमच्या आदिवासींचे रगत आसा आमकां भगवान बिरसा मुंडाचा आशीर्वाद आसा आमचा चिमलकारीचा आशीर्वाद आसा पागीलकरांचा आशीर्वाद आसा तयार करता आशीर्वाद आसा. वो युनिटी मॉल प्रशासन स्तंभ आम्ही कशेच येवपाक दिवचे ना. मजगती GTTCक युनिटी मॉलाचे बांदकाम करपाक मेळिल्ल्या कन्स्ट्रक्शन लायसनाचेर उत्तर गोंय प्रिन्सिपल आनी सेशन्स कोर्टान ब्रेस्तारा सुनावणी जाली. The North Goa Principal District and Sessions Court on Thursday briefly heard the petition challenging the construction license granted by Village Panchayat of Chimbel to the GTDC for construction of Unity Mall at Chimbel. The petitioner contended that video does not have the jurisdiction to entertain the application filed by GTDC requesting to direct the Village Panchayat of Chimbel to grant construction license. Petitioner further pleaded to quash and set aside the order of video dated 28th November 2025 directing Village Panchayat Chimbel to issue construction license to GTDC for the construction of Unity Mall. The arguments will continue on Friday. Meanwhile, stay on construction will also continue. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत आणि सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. Question is not of me being MP. I'm just like an ordinary citizen. I had contested elections. I had all the documents. And the ECI went through all the entire scrutiny and they were satisfied, and that is how my nomination was through. Just a year back. And now you are telling me to prove the same documents. So it's an irony. The serious thing is, what about those citizens, the common man who you are going and telling him to prove? You know, elderly people, from where will they get documents? You should have had a support system, sort of a help desk. Whoever is having a problem, come, we will trace out. What happens to those common men who have no access, elderly people who have no access? A means assembly and C means constituency. A/C. Now who the hell knows that AC stands for assembly / constituency? So these are the small things where they have made a person's or a voter's means of feeling difficult. It is a flawed system. People who may be less educated, where do they go? There has to be a system. You cannot tell a citizen, prove yourself that you are a citizen. You are trying to prevent a person, a citizen, from casting his vote. Who is paying taxes? And you ECI officials and government officials are getting a salary. दुसरे वटेन AEROन हाचेर स्पश्टीकरण दिलें. SIRच्या प्रक्रिये वेळार BLOन कॅप्टन विर्यातो कडल्यान एन्युमरेशन फॉर्म घेतिल्ले, पूण तातूंत असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी नंबर, पार्ट नंबर आनी सिरियल नंबरची सुवात रिती आशिल्ली. ताकाच लागून विर्यातोचे फॉर्म अनमॅप्ड कॅटेगरींत गेले आनी विर्यातोक ऑटोमॅटिकली ECIची SIR नोटीस इश्यू जाली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. व्याघ्र राखीव चित्राची सुनावणी जी आसा ती लागीं पावलेली आसा आणि अशा ह्या पार्श्वभूमीचेर गोंय सरकार परत एकदा केंद्रीय उच्चाधिकार समितीन जो अहवाल दिल्लो आसा, जो अहवाल गोंय सरकाराक सादर जाल्लो आसा, तर त्या अहवालाकूच आव्हान दिवपाचें काम जे आसा ते गोंय सरकारान
चलयल्ल्याची बातमी जी आसा ती वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध जाल्लेली आसा. गोंय सरकार जे कितें करपाक सोदता तातूंतल्यान तेंच्यांनी स्पश्ट केल्लेलें आसा की ह्या व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या प्रकल्पाक लागून 102 कुटुंबां जी आसा तेंचे पुनर्वसन करचें पडटालें. नेत्रावळी मागीर खोतीगांव अभयारण्य ह्या क्षेत्रांतल्या लोकांचे पुनर्वसन करचें पडटालें आनी त्याच्या खातीरूच आमी ह्या एकंदर प्रकल्पाक आव्हान दिता अशें जरी गोंय सरकार सांगत असलें तरी तांकां खबर आसा की आतां सर्वोच्च न्यायालया समोर जी सुनावणी जावपाची आसा, जी सुनावणी जायतो काळ फुडें फुडें वचत आसा ती परती एकदा आतां गोंय सरकारान जर ह्या CECच्या रिपोर्टाक आव्हान घेतलें जाल्यार ती सुनावणी फुडें वचपाक शकता आनी ती फुडें वचपा खातीर आयचें मरण फुडें धुकलपा खातीर गोंय सरकार यत्न करीत आसा. गेल्या म्हयन्यात डिचोलीच्या पुलिसाक भारतांतलो 5वो क्रमांक म्हणून बऱ्यापैकी काम करता म्हणून ताचें नांव घोशीत केल्लें. बऱ्याचपैकी सांखळे बिचोले मये वाठारांत तोतिया पुलीस त्याच बरोबर चेन स्नॅचिंगाची गजाली वावरताली आणि खूप घटनाय घडली. या हेतून काल डिचोली पोलिसांची सांजच्या वरांचेर डिचोलचे PI विजय राणे हांच्या अध्यक्षतेखाला टीम वावरताली आणि त्या टिमी भितर काल अस्नोडा अडवल पाल्या रोडाचेर तांकां संशयीत म्हणून 2 जण सापडले. स्वतः ते फुडें वचून तांकां गाडी हाडून तांकां विचारपाक म्हणून फुडें पावले आणि तितक्यान ते गाडयेच्या फुडें पावतकीत पुलीस म्हणून ते 2 जण जे आशिल्ले तांकां ते अचानक भिवून थंय पळपाचो प्रयत्न केले. त्या पळपाच्या प्रयत्नान पुलिसांनी तांकां धरलेच. त्या उपरांत जेन्ना तांकां शोध त्यांच्या ज्या गजाली त्यांच्या कडल्यान घेतली, बायक घेतली आणि त्याच्या उपरांत बाईक जी त्यांच्यानी घेतली त्या बायकीची सुद्धा त्यांच्याकडे चोरीची बाईक आली ही सुद्धा माहिती समोर येयली. त्यांच्याकडे चेहऱ्याचे मास्क मेळ्ळे, मास्काच्या उपरांत कागद असले, कागद गुंडाळ म्हणजे भितर गुणे आशिल्ले जे तेच गुणे ते आणि कागद यूज करताले. जेन्ना बायला जेन्ना भांगर काडून दिताले ते परतेक तेच फातर त्या कागदान गुंडाळून तांकां रिटर्न दिताले. या हेतून परत काचेच्यो बांगडे मेळ्ळो आणि डुप्लिकेट ID कार्ड मेळ्ळे. जो पुलिसा भितर दाखयता तसले डुप्लिकेट ID कार्ड तेंच्यांनी करून दवरलेले आणि आपूण तोतिया पुलीस म्हणून वावरता. ह्यो गजालीसून काल डिचोली पुलिसांनी तांकां 2 जाणांक सध्या अटक केल्ली. मिरज सांगली महाराष्ट्र हांगातलो गुलाम शिरा जो 40 वर्साचो एकट्याक धरलेलो आहा. त्याच बिदर कर्नाटक हांगातलो असदुल्ला अफजल अली म्हणून एका धरलेलो आहा. पळयत राहा प्रुडंट मिडिया, स्टुडंटाक सिद्धार्थ कांबळे. 39A अमेंडमेंटाच्या अंडर आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात 1,05,807 स्क्वेअर मीटर जी एरिया आसा ती लँड यूज चेंज ऑलरेडी केल्ली आसा आणि तशीच 73,000 स्क्वेअर मीटर जी एरिया आसा ती प्रोविजनल दवरलेली आसा. सो ह्या बाबतींत आमी मुख्यमंत्र्याक आमचे मेमोरेंडम दिल्ले आसा आणि ह्यो ज्यो जितली एरिया आसा ही लँड यूज चेंज केल्ली आसा ती तेंच्यांनी परत हाडची, रिवर्ट करची म्हणून आमी डिमांड केल्लो आसा. लँड यूज चेंज करता आणि आमचो सानंद्रे मतदारसंघ सोंपोवपाक उठलेले आसा. सो हेजो आमी पूर्णपणान विरोध करता आणि हेच आमी मुख्यमंत्र्याक सांगले. हेच्या पयलू आमी जो DCP मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे हेका 29 जुलय 2025 ह्या दिसा विधानसभेन मेळ्ळे आणि ताका हें सगळें एक्सप्लेन केलें की तुमी हें करचें न्हू. ह्यो सगळ्यो जाल्यो जाल्यार आमचो जो मतदारसंघ आसा हो काबार जातलो. आमच्या लोकांक सामके त्रास जातले, उदकाची समस्या जातली. भायले येवन हे हांगा जागे घेतले, फ्लॅट्स घेतले जावं आनी कितें घेतले आनी कन्स्ट्रक्शन केलें जाल्यार आयज सारके रस्ते बसून आमकां इंटरनल कांयच ना. सो हें सगळें जालें जाल्यार आमी काबार जातले. नाजाल्यार आमी आंदोलन करपाक भायर सरचें पडटलें. सानंद्रे मतदारसंघाच्यान हें आंदोलन सुरवात जातलें आनी तें फाल्यां गोंयभरांत पावपाक टायम लागपाचो ना.